नमस्कार. तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कार येवकार. आज 7 मे. आज गोयातल्या दोनूय मतदारसंघासहित 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 93 लोकसभा मतदारसंघात मतदान जाता. मतदान सकाळी 7 वरांचेर सुरू झाले. गोयात हवामान खात्यान दिल्ले चड गरमेचे शिटकावणेचे फाटभुंयेर लोकांनी सकाळी फुडेंच मतदानाक हजेरी लायल्याचे दिसून येता. मजगती हे गरमेचे फाटभुंयेर सगळ्या मतदान केंद्रांनी गरज त्या प्रमाणात सावळेची आणि कूलरची व्यवस्था केला. तसेच सगळ्या मतदान केंद्रांनी मतदारांक सकाळी 9 ते सांजेचे 4 मजगती थंड पेय पिवपाक दितले. खेरीज दरेक मतदान केंद्राचेर मेडिकल किट आणि ORS उपलब्ध आसतले अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिला. आता आम्ही पळोवया सध्या मतदान केंद्रावरली कांय विज्युअल्स.